गेले 2 दीस गोंयचे भेटेर आशिल्ले केंद्रीय फॉरेस्ट, एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंज हाचे मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर हांची जे आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाले तातूंत तेणे उलयता आसतना जी म्हादय हाणें गोंयचे बीजेपीचे लिडरां बरोबर शामील जावन कर्नाटकाक विकली आपल्या राजकीय फायदो करून घेवपाक, त्या हाचेर उलोवपाक टाळाटाळ केली। तशेंच गोंयाक साबार जे प्रश्न ताच्या मिनिस्ट्री अंडर येतात तो जावं मोल्या झाडां साल्वार करपाक जे सिटिजन्स मुखार सरलेले आसात, सेव मोले, तशेंच कोळशाचे प्रदूषण म्हणजे गोंय हे कोळसोचे हब करपाक सोदपाचो, गोंय हे कोल हब करपाक मुखार सरलेले नरेंद्र मोदी सरकार आणि दोतोर प्रमोद सरकार हाचेर गोंयांत सद्याक आंदोलन चालू आसा। तशेंच शेळमळावली हांगा जो शेतकरी प्रोटेस्ट करतात, आपली सुपीक जमीन त्या जमनीचेर IIT प्रोजेक्ट उबारतात, म्हापश्यां शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न, ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर एक तर ताणें आपल्याक कांयच खबर ना अशें दाखयलें, जावं ताणें ते मुख्यमंत्र्याक विचार म्हणून सांगलें। हातूंतल्यान आमचे डिफेक्टिव्ह मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची इनएफिशियन्सी परत एकदां ह्या केंद्रीय मंत्र्यान एक्सपोज केली। म्हादयच्या प्रश्नाचेर आबूज जावन उलयता आसतना ज्या तरेन तांकां घाम फुटलो आनी जे ताणें पाप गोंयकारांचेर केल्ले आसा, गोंयकारांची जी आवय म्हादय हातूंत ताणें केल्लो हस्तक्षेप आनी गोंयचेर केल्लो अन्याय, हे पाप ताजे तोंडार सारकें दिसतालें। आनी तो लेस जावं टिश्यू सुद्दां हातीन घेवपाक तितूंत विसरलो। कोविडाच्या टायमार ते हातीन तो आपले तोंड परत परत पुसता। ह्या हेचेर आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात, कारण तुज्या केंद्रीय मंत्र्यान ऑलरेडी तुका एक्सपोज केल्लो आसा, सो त्या हाचेर तुवें गोंयकारांक खरें कितें तें आज सांगपाची गरज आसा। एक व्हाईट पेपर विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स म्हादयच्या प्रश्नाचेर आनी जे प्रश्न सद्याक ज्वलंत गोंयांक आंदोलन चालू आसा त्या सगळ्या प्रश्नांचेर तूं एक डिटेल व्हाईट पेपर गोंयच्या जनतेक स्पश्ट करपा खातीर तुवें दिवपाची गरज आसा। एक वटच्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जावडेकराक गोंयांक धाडला, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक दिल्ली आपोवन व्हेला। गोंयच्या लोकां भितर एक कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लें आसा आनी गोंयच्या लोकांक तुमी कितें करता ताचेर एक वेगळो दुबाव येयल्लो आसा। हातूंत दिसता की ज्या तरेन नरेंद्र मोदी सरकारान क्रोनी कॅपिटलिस्ट उद्योगपती आसात तांकां वेगळे वेगळे तरेन आउट ऑफ वे वचून मदत करपाक हो केंद्र सरकार सदांच पावलां उबारता। तातूंत सगळ्यांक गोंयांक दुबाव आसा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची पंतप्रधाना बरोबरची मिटींग आनी जावडेकराची गोंयांक घेवन एक वेगळे कितें तरी करपाचो प्रयत्न, हातूंतल्यान गोंयचो आनीक सौदा हेणी आपले जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट मित्र आसात त्यांचे खातीर आनी कॉम्प्रोमायझींग करपाक मुखार पावलो उबारल्यांक असो दुबाव आसा। त्या हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करपाक जाय गोंयच्या लोकांक की तुजे पंतप्रधानाच्या मिटिंगेक खरें कितें जालें तें सांग। तूं कितें उलयलें तें फट उलयलां, तूं फक्त ते मायनिंगचे इशू बाकीचे इशू तूं सांगता ते इशू न्ही, खरें कितें इशू जाल्यात ते तुवें गोंयच्या लोकां मुखार दवरपाची गरज आसा। प्रकाश जावडेकर गोंयांक फार्मर्स बील कसो फायदो जातलो ताचेर गोंयच्या फार्मरां कडेन खंय उलोवपाक आयिल्लो, पूण खरे जे फार्मर आसात जे आयज संघर्श करतात तांकां तुवें मेळपाचें टाळ्ळें। ज्या सिलेक्टेड फार्मरांक तूं चोडणां मेळ्ळें थंय सुद्दां तांचे जे प्रश्न तांणी उपस्थित केले तुवें तांच्या प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक टाळ्ळीं आनी तांकां भितर रुमांत व्हरोन 5 जाणांक कितें तरी तांचे कडेन उलयलो। म्हणजे तूं साद्या फार्मरांक कन्विन्स करपाक हांगा फेल जाल्लो आसा। तुवें जेन्ना तांकां विचारलें की कितले जाणांक मोदीच्या स्किमीचो फायदो मेळ्ळो ना तेणी उबे रावचें म्हणून आख्खे हॉल उबे रावले। हाचे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय की मोदीच्यो ह्यो स्किमी आसात त्यो सगळ्यो देखावी आसात, ते लोकांक कांयच पावना। बाब जावडेकर
तुम्ही जो एक स्टेटमेंट केलो की जे कोण फार्मर्स बिलाक ओपोज करतात ते दलालांचे दलाल म्हणून, पण तुवें एक प्रूव्ह केलें की तुमचो जो एक सिनियर बीजेपीचो गोंयचो लिडर आसा बाब प्रकाश वेळी, ताणें ह्या बिलाक विरोध करता आसतना स्पश्टपणे सांगलां की गोंयचे कशें करून 9 कोटीचें लुकसाण जातलें. म्हणजे हाजो अर्थ तुवें तुमचो जो बीजेपीचो सिनियर लिडर आसा प्रकाश वेळी हांकां तुवें दलालाचो दलाल म्हटला. चीफ मिनिस्टर सदांच आमी म्हणटाले की हो असमर्थ अकार्यक्षम, ते तुवें प्रूव्ह केलें ते केलेंच. हाचे पयलीं गव्हर्नरानूय प्रूव्ह केल्लें की हो फटींग म्हणून. आनी ताच्याहून वयर वचून गोंयांत जो लोक आयुक्त आशिल्लो ताणें हो आनी हेजे सरकाराक करप्शनाक कितल्योश्योच सर्टिफिकेटी वाडटा आसतना ह्या बीजेपीच्या गेल्या 8 वर्सांक जो सरकार चालू आसा त्या सरकाराची लक्तरां ह्या लोक आयुक्तान काडलेली आसा. सद्याक जो एक कोळशाचें प्रकरण गोंयांत गाजता, ज्या कोळशाचो गोंयांक कांयच फायदो ना, त्या कोळशाच्या राजकारणाक तुमचे सगळे मंत्री सामील जाल्ले आसात. ह्या सगळ्यांनी मोदीचे हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंडांक हो कोळसो गोंयांत साकून ट्रान्सपोर्ट करून त्यांचो वेगळो भ्रष्टाचार गोंयांत चालू आसा. हेजो सगळो जो सौदा आसा तो गोंयांक म्हारग आसा, गोंयच्या लोकांच्या आरोग्य म्हारग आसा, गोंयच्या निसर्गाक म्हारग आसा. त्या हेचेर म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट करपाची गरज आसा.